उगे सांगे वाठारांत तुळशी लग्ना उपरांत तिसरे दिसा सांग्यार 5 गांव वांगडा येवन हेमाड आनी सिद्धेश्वर देवस्थाना कडेन सवायशीण बायलो जोडी पेटयतात। पळयात ह्या लोकांनी जपून दवरिल्ली आपली परंपरा। पूर्वजां सावन चलत आयिल्ली परंपरा आयज मेरेन उगे सांगे वाठारांत पळोवपाक मेळटा। उगे, सावडीमळ, पागमळ, बोमाड आनी देसायवाडो अशा 5 गांवांतल्यो सवायशीण बायलो वांगडा येवन हेमाड आनी सिद्धेश्वर देवस्थानाच्या तुळशी कडेन जोडी पेटयतात। ही जी प्रथा आसा आमच्या जाणटेल्यांनी आज्या पणज्यांनी करून दवरलेली आसा। हांव हेमाडदेव देवस्थानाचो गांवकार आसा। आमचे 7-8 गांवचे आमचे ही तुळशी विवाह चालू आसा। इतली वर्सां जाली आमकां पसून खबर ना। आमी जावचे पयलीं सान ती प्रथा चालू आसली। हे पद्दतीन आमगेली ही तुळशी विवाह जाता। आमी हांगसान हेमाडदेव देवस्थानाची तुळशी हांगा विवाह करता। हांगसान आमी सिद्धेश्वर मंदिरा कडेन वयतले, थंय तीच प्रथा तशीच आसा। आमच्या जाणटेल्यांनी कशी दवरली आसा ते प्रमाणे आमी ती प्रथा आमी चालू दवरलेली आसा। फक्त गांवची न्हय तर गांवा भायले लोक लेगीत येवन तुळशी लग्नाक जोडी पेटोवपाक जाता। ज्या सवायशीण बायलांक दिवजा मेळना तांच्यांनी ह्या सुवातेर येवन आपली जोडी पेटोवची अशें गांवकारांचें म्हणणें। उमेदीन आनी एकवटान मेळून 5य गांव तुळशी लग्न व्हडा उमेदीन मनयतना दिसून येता। श्री हेमाडदेव सिद्धेश्वर देवस्थानाक हांगा वार्षिक पुनवेच्या निमित्तान हांगा तुळशी विवाह हो आमगेलो धार्मीक विधी जाता वर्सान वर्स। हांगा बीन आनी आमगेल्या सिद्धेश्वर देवूळ आसा थंय बीन जाता। हांगा परंपरेनुसार जाता तेन्ना म्हणजे हांगा सुवासिनी बरे उमेदीन येवन हांगा जोडवे पेटोवन हांगा देवाक आमचे जोडी तुळशीक अर्पण करतात। तशेंच हांगा भावीक सगळे हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थित येतात। आनी एक आमची पुनवेक करपाची तुळशीचे विवाह पुनवेक करपाक कारण ते अशें की प्रत्येक घरान वार्षिक दिवाळेक हे आमचो घरान उत्सव तुळशी विवाह जाता तेन्ना हो मुद्दम आमी पुनवेक अशी विधी असो धरून शास्त्रानुसार म्हणटा तशें पुनवेकच करता। ह्या अर्थान की घरान आसता म्हणून आमी हांगा पुनवेक असो वर्साचो असो तुळशी विवाह म्हणून करतात। तेन्ना हांगा सगळे भावीक आनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावतात। हांगा गांवचे तशेंच भायले कोणाक सुवासिनी येवपाक बंधन ना किंवा हांगा जोडवे पेटोवपाक सगळे उमेदीर सहभागी जावपाक जाता। तेन्ना हांगा आमगेले अशें उत्सव जे आसात प्रत्येक कालो शिवरात्र जावं आनी कितें धार्मीक विधी सगळे आसा ते आमगे सगळे हांगा भावीक सगळे गांवचे 5 गांवचे लोक आसात ते उमेदीर हांगा देवस्थानाची बरी प्रथा आसा। फाटली पुर्वजान हेमाडबाचे म्हणटा ते 70 धरून हे भाटी पर्यंत हें तेकलां। हो हेमाडदेव हो पयलीं एक हेमाड पंत म्हणून एक राजा आसलो आनी ताणें शंकराची भक्ती मेळोवन तो हेमाडदेव हें नांव मेळोवन घेतलें। आनी हेमाडदेवाची ह्या वाठारांत खुबशे प्रोग्राम जातात। कित्याक तर हे पुनवेक अमाशेक शिमगो हे सगळे प्रथा खूब वर्सां पासून चालू आसा जाणटेल्यान धरून आज पर्यंत। म्हाका वर्स 70 पूण म्हाजे भुरगेपणार धरून ही प्रथा अशीच चालू आसा। आनी हांगा ह्या देवस्थाना कडेन नवरात्रांक कोजागिरी पौर्णिमा मागीर आतां जोडी पेटोवपाची अशी खूब जाणां प्रथा चालू आसा आनी जाणट्यां पर्यंत आयज पर्यंत आमचे कडेन ही चालू दवरल्या न्ही। हांव आसा उग्या सांग्यार आनी तुळशी विवाह जो आसा हो संपन्न जाल्लो आसा खूबशा जाग्यांनी। पूण उगे ह्या गांवांक आतां 3 दिसां नंतर तुळशी विवाह जाल्ले नंतर 3 दिसां नंतर 5 गांवांचे ज्यो सुवासिनी ज्यो आसात त्यो एकत्र येवन हांगा तुळशी विवाह करतात, तुळशीची पुजा करतात। हांगा 2 देवस्थानां आसा, एक हेमाडदेव देवस्थान आसा आनी सिद्धेश्वर देवस्थान आसा। पयली ज्यो सवाशिणी आसात ते जोडपे हेमाडदेव देवस्थानाक करतात, थंय तुळशी विवाह जातात, देवळाची प्रदक्षिणा घालतात। नंतर 50 मिटराचेर सिद्धेश्वर देवस्थान आसा, थंय 50 मिटर ती वात पेटून चलत येतात आनी परत
वर्सांत एकदा सिद्धेश्वर देवळा कडेन तुळस आसा थंय तुळशीचो विवाह तशेंच पुजा करतात आनी ती देवळाची प्रदक्षिणा काडटा. ही जी प्रथा आसा ही कितलेशेच वर्सां चलत येयल्ली आसा अशें हांगच्या गांवकारांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सत्तरकर.